मायेमोगाचो येवकार। भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक रावतात। प्रत्येक धर्माचे लोक देवाक वेगवेगळ्या नावान पाचारतात। भावार्थी लोक निष्ठेन देवा लागीं मागणे करतात, सांगणे करतात। आपल्या घरच्यांचे तसेच हेरांचेय बरे जावं म्हण मागतात। कांय भावार्थी लोक तर देवाचे दर्शन घेवंक तीर्थस्थळांक भेट दितात। भारतात आशिल्ल्या तीर्थस्थळांक भोंवडी मारतात। काशी, पंढरपूर, शिर्डी ही कांय हिंदू धर्माची तीर्थस्थळां। जाल्यार मद्रासाक वेलंकनी हे क्रिस्तांव धर्माचे तीर्थस्थळ। दिल्लीक निजामुद्दीन दर्गा, अजमेराक ख्वाजा दर्गा ही कांय मुसलमान धर्माची तीर्थस्थळां। ह्या भायर भारतात आनीकय कांय धर्माची तीर्थस्थळां पळोवपासारकी आसात। भारतात गुजरात राज्यांतल्या पालिताणा शारांत आशिल्ल्या गिरनार ह्या जैन धर्माच्या पवित्र तीर्थस्थळाची आयज आमी भोंवडी करूया। पालिताणा हे गुजरात राज्यांतले एक नामनेचे शार। जैन लोक ह्या शाराक पवित्र तीर्थसुवात मानतात। हांगा एका परस एक सोबीत अशी संगमरवरी फातराची 863 देवळां बांदिल्लीं आसात। गिरनार, शेत्रुंजय, सम्मेद शिखर, अबू आनी तरंग हे हांगासरले 5 नावाजते दोंगर। जैन लोक मोठे उमेदीन हे दोंगर चडटात। शेत्रुंजय दोंगरा उपरांत लागता तो गिरनार दोंगर। गिरनाराच्या मुळसा मेरेन वचपाक बस वा घोड्या गाडयांची तजवीज केल्ली आसा। फुडली दोंगरा भोंवडी पायांनी वा माचुलांनी करची पडटा। दोंगराच्या मुळसाक वस्त्रपद महादेव आनी भवनाथ हांची देवळां आमकार सामकार आसात। 3666 फूट उंचायेचो गिरनार चडपाक सपनां बांदल्यात। पूण ही सपनां खूबच उबार आनी अशीर आशिल्ल्यान ती चडटना जीव गळ्याकडेन येता। जाणट्यां खातीर हांगा माचुलांची खाशेली तजवीज केल्ली आसा। माचुलांची भोंवडे दर माचुलांत बसपी मनशाच्या वजनाचेर थारायतात। अशी दर थारावपाक तागडेच्या एका दाल्यांत मनशाक बसयतात, तर दुसऱ्या दाल्यांत ताच्या वजना इतलेच फातर घालतात। जितलो मनीस जड तितले दाल्यांतले फातर चड, जितले फातर चड तितले दुडू चड। गिरनारार पायांनी भोंवपाक खूबच मजा येता, पूण चडणेचो भार इतलो जड आसता की कोण्याची दाटी मोठी बडी आदाराक घेवचीच पडटा। असल्यो कोण्या बडयो थंय भाड्याक मेळटा। फात्तोडय सुरू केल्ली ही चडणी सोंपून सगळो दोंगर भोंवून येता म्हणसर दनपार जाता। गिरनाराचे तेंगशे वयल्यान पयस पयसुल्ले सोबीत देखाव दिश्टी पडटात। गिरनारार 21 तेमकां आसात। तातूंतली अंबा, गोरक्ष, दत्त आनी नेमिनाथ ही नामनेची तेमकां। दोंगराच्या तेमकाक हांगा टूक अशें म्हणटात। गिरनाराचे अर्दे चडणेचेर अंबा देवीचे तेमूक मेळटा। हांगा अंबा देवीचे विशाळ अशें सोबीत देवूळ बांदलां। दुसरे तेमूक गोरक्ष, सगळ्यांत उंचायेचे तेमूक ते हे। गोरक्षा उपरांत दत्त तेमूक लागता। हांगा श्री दत्त महाराजान तप केल्ले अशी एक आयकीव कथा आसा। तांच्यो पादुका थंय आसात। ह्या दोनूय तेमकां मदीं नेमिनाथ तेमूक लागता। जैन लोकांचे पवित्र थळ ते हेच। हे तेमूक चडपाक खूब अडखळीचे। धड सपनाय नात आनी धड रस्तोय ना। पूण नेमिनाथाचे देवूळ पळयले उपरांत हो शीण पयसावता। पयलीं हे देवूळ लांकडांनी बांदिल्ले आशिल्ले, ते मोडून आतां फातरांनी बांदलां।
काळ्या तुकतुकीत फातराची नेमिनाथाची मूर्त खूबच देखणी आसा. नेमिनाथ हो जैनाचो 22वो तीर्थकार. श्री कृष्ण आनी बलराम हांचो तो बापोल भाव लागता अशें जैन पुराण सांगता. हाचे वयल्यान जैन आनी हिंदू ह्या दोनूय धर्माचे नातें आसूंये अशें दिसता. सम्राट अशोकान दिल्लो अहिंसेचो मंत्र हांगा फातराचेर कोरांतला अशे जायते शिलालेख हांगा आसात. गिरनाराच्या लागींच सासणगिरीच्या रानांत व्हडा संख्येन शिव रावतात. आख्ख्या संवसारांत आफ्रिकेचें रान आनी सासणगिरीचें रान ह्या दोनूच सुवातांनी शिव मेकळेपणान भोविल्ले दिसतात. रानाच्या राजाक रानांत मेकळो भोंवता तो लागींच्यान पळोवन मन धादोस जाता. शिवांक लागींच्यान पळोवपाची संद लोकांक मेळची हे खातीर गुजरात सरकारान तशी खाशेली वेवस्था केल्ली आसा. रानाच्या मदल्या भागात सरकारी बंगलो आसा. थंय विसव घेतल्या उपरांत शिव पळोवंक भायर सरपाचें. गिरनाराची भोवडी केल्ल्या भोवडेकारांच्या काळजात गिरनार अशे तरेन आपलो उगडास दवरता. देव बरें करूं.